हांव ही उमेदवारी स्वीकारता आसतना हांव परत एक फावट आमच्या पक्षाचे आदर्श पाळपाचे खंयच्याय वेळार अथक परिश्रम करून आमच्या लोकांच्या कल्याणा खातीर वावुरपाचे उतर दिता। जय गोय, जय भारत। आमी सगळ्यांक नेटान म्हणुया, फिर एक बार मोदी सरकार, अबकी बार 400 पार। भारत माता की वंदे, अब की बार, फिर एक बार, मेरा परिवार। आम्ही सगळ्यांनी हे कोणाक सांगपाक जाय? बाय पल्लवी डेंपोक आज आम्ही कितें सांगपाक जाय? भिवपाची गरज ना म्हणून। मोदीजी गॅरंटी दिल्या, खऱ्या अर्थात आम्ही जे म्हणता की किसान शक्तीक जे ताकद दिवपाचे काम आणि फुडल्या 5 वर्सांक आमकां जे 5 किलो रायस जो फ्री ऑफ कॉस्ट वन नेशन वन रेशन हाच्या अंतर्गत दिवपाचो केला, ती फुडली 5 वर्सां चालू उरपाची गॅरंटी मोदीजी दिल्ली आसा। मोदीजी गॅरंटी दिल्ली आहा प्रधानमंत्री आयुष्मान योजनाच्या अंतर्गत हर एकट्या सिनियर सिटीजनाक जो 70 वर्साच्या वयर आसा तेका सगळी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटली, ही मोदीजीची गॅरंटी आसा। अरे मोदीजीची गॅरंटी आसा प्रत्येक महिलेक सन्मान करपाचो 33% रिजर्वेशन जे दिला ते पुराय करपाची ताकद आणि गॅरंटी मोदीजीची आसा। म्हणून तर परत एकदा 13 ते 14 महिला ज्यो आसा गोंयच्या विधानसभेत पावतले, हांव परत एकदा रिपीट करता, ही मोदीजीची गॅरंटी आसा।